भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमका माये मोगाचो येवकार। आज आम्ही इयत्ता 9वीचे पुरण शेत या पाठाचेर प्रश्न आणि जापो पळोवया। प्रश्न पहिलो, पुरण शेती म्हळ्यार कितें? जाप: पावसा उपरांत म्हादय न्हंयेच्या दोनूय तडींनी जमीन तयार करून ते जमनीत रोयिल्लें शेत म्हळ्यारच पुरण शेती। प्रश्न दुसरो, पुरण शेतां गोंयच्या खंयच्या वाठारांत पळोवंक मेळटात? जाप: पुरण शेतां गोंयच्या सत्तरी म्हालांतल्या म्हादय न्हंयेच्या दोनूय तडींनी पळोवपाक मेळटा। तिसरो प्रश्न आसा, शितारी बांदपाक कसलें सामान लागता? शितारी बांदपाक खूट, देळे, आडी आनी झाडाचे ताळे जाय पडटात। चौथो प्रश्न, सावजाक भुजोवपाक शेतकार कितें करतात? जाप: सावजाक भुजोवपाक शेतकार वात पेटयतात, तातूंत घाल्ल्यो फुगोट्यो पेट्टकच सावजां भिवन पळ काडटात। पांचवो प्रश्न, पुरण शेती खातीर दर वर्सा जमीन कित्याक तयार करची पडटा? जाप: पुरण शेती खातीर दर वर्सा जमीन तयार करची पडटा कारण हेर शेताक मेळटा तशी जमीन पुरणकाराक मेळना, ती वर्सा वर्सा तयार करचीच पडटा। दर वर्सा पावसांत ह्यो पुरणी हुंवाराच्या उदकांत बुडून वतात, तांच्या बरोबर पुरणीत रेंव, चाळचे गुण्णे, शेकऱ्यो, लाकडां, बडयो आनी कुशारे येवन पडटा। आदल्या वर्साचो तळ हुंवारांत खल्लून गेल्लो आसता म्हूण पुरणकाराक ती जमीन परत शेता खातीर तयार करची पडटा। सवो प्रश्न, भात घरांत पडटा म्हणसर पुरणकार कसली कसली कामां करता? भात घरांत पडटा म्हणसर पुरणकार तरातरांची कश्टाची कामां करता। सगळ्यात पयलीं पुरणीची जमीन तयार करपाक म्हयनोभर वावुरचें पडटा। तळ तयार जातकच शितारी बांदप, शितारे खातीर खूट, देळे, आडी, झाडाचे ताळे हाडप। न्हंयेच्या आर्दान शितारी बांदून जातकच एके कुशीक घाल्लो तरवो हुमटावन पुरण रोपून काडप। पुरण पोटराक येतकच राखण करप, पिकतकच लुवप, मळप आनी वारे करून भात घरांत हाडून भरप। हे सगळें करता म्हणल्यार पुरणकाराक नाकापुरो जाता। प्रश्न सातवो, पुरण शेताची काम भावें कठीण हें कशें समजता? जाप: पुरण शेतीची कामां खरेंच कठीण आसता, ते एकल्याच्यान कशेंच करपा जायना। घरच्या हरेक मनशाचो आदार जायच पडटा। म्हयने पुरणी काम करून पुरणकाराच्या कमराक बाक पडटा, आंगाची कात काळशेता, पाय उदकांत धवशेतात, रेंव आनी शेकरो भायर व्हरून उडयतना हाताक खिणां पडटात। त्या काळांत पुरणकाराचें धड जेवपा खावपाचेरूय लक्ष आसना, ताका एकूच ध्यास आसता तो म्हळ्यार पुरण वेळार रोपून काडप, नातर ती मागूस जाता आनी आडयाळो पावस येवन न्हंय उदक भरता आनी सगळे कश्ट उदकांत वतात असो भंय पुरणकाराच्या मनांत आसता। प्रश्न आठवो, पुरण शेतीचें काम करतना श्रम उत्सव चलिल्ल्याचो भास केन्ना जाता? जाप: पुरण शेतीचें काम सुरू जाता तेन्ना म्हादय न्हंयेक खरी जाग येता। न्हंयेच्या दोनूय तडींनी पुरणकार आपापल्या पुरणींनी काम करतना पळोवंक मेळटात। आलतडचो पुरणकार पलतडच्या पुरणकाराची खबर घेता आनी पलतडचो आलतडच्या पुरणकाराची वासपूस करता। कोण गुंडे उडयता, कोण रेंव ओडटा, कोण शितारी बांदता, कोण झाड बडकायता जाल्यार कोण भर मारता, हे भशेन सगळे पुरणकार वावुरतात। पुरण वेळार रोपून काडप ना तर ही मागूस जाता आनी आडयाळो पावस आयल्यार सगळे कश्ट उदकांत वतात। निमणो प्रश्न, प्रश्न 9वो, पुरण शेती वेळारूच रोपून काडप कित्याक गरजेचें आसता? पुरण शेती वेळारूच रोपून काडप गरजेचें आसता। पुरण वेळार रोपली ना जाल्यार ती मागूस जाता आनी आडयाळी पावस झडल्यार सगळे कश्ट उदकांत वतात। एका वर्सा अकस्मात पावस दडकांनी कोसळपाक लागलो, म्हादयची पातळी वाडली, पुरणीन उदक भितर सरलें, लुवून दवरिल्लीं आडवां व्हांवन वचपाक लागलीं, कातरूंक नाशिल्ल्यो पुरणी उदकाच्या लोटान आडव्यो पडल्यो। आडयाळ्या पावसान पुरणकाराच्या तोंडांतलो घास काडून घेतिल्लो। तुमकां आनी अशेच व्हिडिओ जाय जाल्यार यू कॅन रायट इन द कमेंट, सबस्क्रायब, लायक एंड शेअर. थँक्स फॉर वॉचिंग.